आपले कॅन्डिडेट लोकां फुड्यान मांडला, लोकांक ते कॅन्डिडेट वोट करपाक, तांकां काम करपाक एक संद दिल्ली आसा. आयज भरपूरशे पॉलिटिकल पार्टीज गोंयांत येता, तेंचे नॅशनल लिडर्स येता, हांगा जातीचें राजकारण करता, गोंयांक रिलिजनाचेर डिवायड करतात. कोण येता कॅसिनो सिटी गोंयांक डिक्लेअर करता, कॅसिनोचो कॅपिटल सिटी म्हणून डिक्लेअर करता. कोण येता गोंयांक भंडारी समाज, क्रिस्तांव अशे जातीचेर आनी रिलिजनाचेर डिवायड करता. कोण हांगा येता गोंयांत वायलन्स आनी कम्युनलिजमाचेर उलयतात, धमक्यो दितात, पयशे मोडटात, पेड व्हॉलंटियर्स घेतात आनी एक सकयल्या लेवलाचें राजकारण गोंय विकपाक, गोंयची परतून एकदां पाड घालपाक सकयल्या लेवलाचें राजकारण गोंयांत चालू आहा. आयज भरपूरशे पॉलिटिकल पार्टीज लोकांक आश्वासनां दिवपाक तेंच्यांनी चालू केल्ली आसा. कोण 1,500 दिता, कोण 2,000 दिता, कोण 5,000 दिता, कोण उदक फ्री दिता, कोण शिर्डी ट्रीप फ्री दिता, अशें सगळें फ्री 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 जे गजाली चालू आसा, जे लोकांक फक्त आश्वासनां, लोकांक तेच गुलामगिरीन परतून दवरपाचे आनी गोंयकार, गोवन ह्या नांवाचेर गोंयकारांक, नीज गोंयकारांक पिशान काडपाचें, ही एक कॉन्स्पिरसी चल्लेली आहा. तेंच्या भाशणांनी गोंयकारपण आसता, तेंच्या भाशणांनी गोंयकारांची उदरगत आसता, तेंच्या भाशणांनी गोंयचें डेव्हलपमेंट आसता. पूण इन रियलिटी ऑन पेपर ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन नाजाल्यार ह्या राजकारण्यां कडेन डिफायन्ड अशें कांय ना. सगळे जाण फक्त गोंयकारांचे आनी गोंयचे गजाली करता. पूण जेन्ना तांकां आमी विचारता गोंयकार कोण, खंयच्या गोंयकारांक लागून तुमी काम करपाक सोदता, फेक वोटींग कार्ड केला त्या गोंयकारांक लागून, जे नवीन गोंयकार जेंकां विजय सरदेसाय निवो गोंयकार म्हणटा तांकां लागून, 15 वर्सांची रेजिडन्स केला तांकां लागून, की जे नीज गोंयकार ज्यांच्या जाणट्यांनी पोर्तुगीजा पासून मुक्त करपाक आमकां रक्त दिलें ह्या गोंयांक लागून, आमकां मुक्त केलें, आनी तेंच्या फॅमिलीक लागून, हें कोणूच क्लियर करिना. झोपडपट्ट्यांनी वयतात आनी तांकां झोपडपट्टे लिगल करपाचे गजाली सांगता, तांकां झोपडपट्ट्यान ग्रावंड बांदून दिवपाचे गजाली सांगता, तांकां अपार्टमेंट बांदपाचे, हेल्थ क्लिनीक बांदपाचे गजाली सांगता. पूण हे जे इल्लिगल झोपडपट्टे आयज गोंयांत जाल्ले आसा, स्लम्स जाल्ले आसा, मेगा कन्स्ट्रक्शन्स जाल्ली आसा इल्लिगल, आमचे दोंगर कापून, शेतां पुरोवन, आमचे नॅचरल रिसोर्सीस, आमचे हेरिटेज काबार करून तांकां डेमोलिश करपाची गजाली कोण उलयना. तेंची वोटींग कार्डां कॅन्सल करपाची गजाली कोण उलयना. हेकाच लागून 2.5 वर्सां फाटीं जो डिमांड घेवन आमी देंवल्ले, गांवां गांवांत गेल्ले, दारा दारार गेले, त्या डिमांडाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आजून मेरेन ठाम आसा. भरपूर लोकांनी आमकां सांगलें की तुमी जर तुमचो अजेंडा घेवन रावले जाल्यार मायग्रंट तुमकां वोट मारचे ना, आनी गोंयकारांचे वोट गोंयांत कमी आसा, सो तुमकां जिखपाचे चान्सीस कमी आसतले. पूण आमी हांगा वोट बँकेचे इल्लिगल वोटिंगेचें राजकारण करपाक येवंक ना, तेंगे वोट बँक प्रोटेक्ट ना जाल्यार ती वोट बँक आसा ती प्रोमोट करपाक येवंक ना. आमी येयला आमचें गोंय क्लीन करपाक, आमच्या गोंयांत जे इल्लिगलिटीज चलता, जे मायग्रंटांचे इल्लिगल वोटींग कार्ड्स आसा, इल्लिगल धंदे आसा, इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसा, ती बंद करपाक, तेचेर एक्शन घेवपाक. जाल्यार आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावर्ड बाय GSRP आमचो जो इलेक्शन मॅनिफेस्टो आसा 2022 तेची फर्स्ट प्रॉमिस करपाक आमी तुमच्या फुड्यान येयल्ले आसा. येता ते विधानसभेक जे इलेक्शन जातले, त्या इलेक्शनाक जेन्ना
रेव्होल्युशनरी गोवन जिखोन येतली तेन्ना आमी कितें करतले, आमच्या गोंयाक लागून विजन कितें हें भरपूरशा लोकांक कळपाक जाय. लोकांक उत्सुकता आसा की आमी कितें करतले, आमचें विजन कितें गोंयाक लागून आहा म्हणून. जाल्यार फर्स्ट प्रॉमीस आयज करपाक आमी हांगा येयल्ले आसा. फर्स्ट प्रॉमीस म्हटल्यार आमी जेन्ना निवडून येतले 2022 सालांत तेन्ना पयल्या असेंब्ली सेशनाक आमी पोगो बील 2022 म्हटल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील 2022 हे असेंब्लीन मांडून ते आमी गोंयकारांक लागून आनी गोंयांक लागून आमी असेंब्लीन पास करतले. हे जे पोगो बील आसा तितून आमी गोंयकार कोण तो डिफायन करता. आजून मेरेन गोंयच्या हिस्ट्रीन गोंयकार कोण तो कोणेच डिफायन केल्लो ना. आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता प्रेसाच्या माडी. हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां प्लीज हांगा फोकस करचें. आमचें जें डेफिनेशन आसा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, हू इज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, म्हणजे नीज गोंयकार कोण, जे कोणाक आमी नीज गोंयकार म्हणटा. फर्स्ट आमी डेफिनेशन रीड करता. एनी पर्सन ऑर हुज either parents or grandparents born or living in Goa prior to 28 December 1961 and his family who were citizens of India post liberation irrespective of nationality they hold currently. म्हटल्यार गोंयकार कोण, सादे भाशेन सांगपाक गेले जाल्यार 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्त जालें. सो त्याचो दुसरो दीस म्हटल्यार 20 डिसेंबर 1961 20 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पयलीं कोणाचो आवय ना जाल्यार बापूय ना जाल्यार तेजे ग्रँड पेरंट्स गोंयांत जल्माक येयल्ले ना जाल्यार गोंयांत रावताले आनी तेंची जी आतां फॅमिली आसा आनी जे गोंय मुक्त जावन दुसऱ्या दिसा जेन्ना ते इंडियन सिटीजन जाल्ले ते आनी आतां ते खंयचेय नागरीक आसूं, खंयच्याय कंट्रीचे नागरीक आसूं, ते सगळ्यांक आमी जे नीज गोंयकार आहा तांकां आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणून आमी डिफायन करता. हे डेफिनेशन इतल्याक लागून आमी केला की आयज 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां 30 वर्सांचे दाखले घेवन हांगा आमच्या गोंयकारांचे प्रत्येक रायट आयज भायल्या लोकांक वयता. गोवा बिंग अ स्मॉल स्टेट, आमी एक ल्हान स्टेट आनी ह्या ल्हान स्टेटीन आमचे हक्क जर आमी राखून दवरिना, आमकां लागून दवरिना जाल्यार फाल्यां एक टायम असो येतलो की आमी गोंयकार आमच्याच गोंयान खंय तरी शेणटले, काबार जातले. आयज मायग्रंट पॉप्युलेशन, मायग्रंट इन्फ्लक्स गोंयान येत आसा आनी पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज हांकां प्रोटेक्ट करपाक तांकां गोंयान हाडीत आसा, तांकां वोटींग कार्डां दीत आसा आनी आपली वोट बँक, स्लम्स, मेगा कन्स्ट्रक्शन्स, इल्लिगल बिजनसीस हें सगळें नेटान प्रोटेक्ट आनी प्रमोट करीत आसा. आतां जेन्ना आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करतले म्हणून सांगता जाल्यार आमचो भितर थोडे आमचे प्रॉमिसीस आसा जे आमी करतले. तितूंतली फर्स्ट प्रॉमीस आमचें कमिटमेंट, फर्स्ट कमिटमेंट जे आमचें आसा तें म्हटल्यार 100% गव्हर्मेंट एंड सेमी गव्हर्मेंट जॉब्स टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ओनली. जे सरकारी ना जाल्यार सेमी गव्हर्मेंट जे नोकऱ्यो आसा ते नोकऱ्यो फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच मेळटले. नंबर 2, 80% प्रायवेट जॉब्स टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ओनली. आयज गोंयान इतले इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसा, हजारांनी लोक कामाक आसा, लाखांनी लोक कामाक आसा, पूण भितर गोंयकार फक्त मॅक्झिमम 15 to 20% कामाक आसा. सो ते प्रोटेक्शन दवरपाक आमी 80% प्रायवेट सेक्टर जॉब्स टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, मूळ गोंयकारां, नीज गोंयकारां हांकांच दितले. नंबर 3, 100% कोमुनदाद लँड. जो जागो आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेलो कोमुनदादचो तो जागो 100% हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन नीज गोंयकारां तेकाच वचपाक जाय. जितले गोंयांत झोपडपट्टे जाला ते सगळे कोमुनदाद लँडाचेर जाल्ले आसा. आमच्या वाट्याचो जागो आयज मायग्रंटांनी इल्लिगली एन्क्रोच केल्लो आसा. इल्लिगल ते वोटींग कार्ड, इल्लिगल धंदे चलता, इल्लिगल क्रायम्स चलता. सो ते सगळे बंद उडोवपाक लागून आमी थर्ड आमचो कमिटमेंट आसा 100% कोमुनदाद लँड टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ओनली. नंबर 4, 100% हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट्स
टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ओनली. जेन्ना सरकार हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट बांदता तेन्ना गोंयकारांची जमीन घेता, एक्वायर करता सवाय रेटीन आनी थंय प्रोजेक्ट बांदता, थंय बिल्डिंग्स बांदता, फ्लॅट बांदता, शॉपां बांदता आनी ते काडटा आनी ऑक्शनाक करता, ऑक्शन करता आनी ते काडटा आनी भायल्या लोकांक दिता. तेका 15 वर्सां 20 वर्सां 10 वर्सांचे तेका रेजिडन्स मागता आनी तांकां काडून दिता. सो आमी म्हणटा की हे सगळे हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट आहा ते 100% पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच मेळपाक जाय. मागीर नंबर 5, 100% गव्हर्मेंट स्किम्स एंड लोन्स. गव्हर्मेंटाचे जे स्कीम येता नाजाल्यार गव्हर्मेंट कसले लोन दिता आनी जे बाकीचे बेनिफिट्स आसता स्किमींचे ते फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच मेळपाक जाय. कित्याक आयज गोंयकारांक सोडून सगळे गव्हर्मेंट स्कीम लोन्स बेनिफिट्स आसा ते सगळे मायग्रंटांक वयता, बिकॉज ते तेंचे वोट बँक जाल्ले आसा. सो आमी हे जितले स्किम्स आसा, गव्हर्मेंटाचे स्कीम आसा, गव्हर्मेंटाची लोन्स आसा, ही फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेंकाच दितले. हे आमचे 5th कमिटमेंट आसा. आनी 6th कमिटमेंट आमचें हे म्हटल्यार 100% गव्हर्मेंटाचे जे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसता, गव्हर्मेंटाचे टेंडर्स आसता, लायसन्सीस आसता, ही सगळी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच आमी दितले. आयज तुमी पळयता वेलनस फार्मासी, आयज गोंयांत इतले फार्मास्युटिकल्स फार्मा आमचे आसा, फार्मासीज आसा, डिलर्स आसा, डिस्ट्रिब्युटर्स आसा, पूण तेंच्या कडेन सप्लाय करपाक हे फार्मासी GMCक सप्लाय करपाक थंयसर हें घालपाक तेंच्या कडेन रायट ना. तो काडलो आनी भायल्याक वेलनसाक दिला. सोडेक्सोचे किचन आसा, कितलेशेच आमचे गोंयकार आयज व्हडल्या व्हडल्या लेवलाचेर कॅटरिंग करता, कॅन्टिनां चलयता, सगळें चलयता. आमची गोंयांत बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा, ट्रेंड आसा, ते काम करपाक रेडी आहा, पूण तांकां ते कॉन्ट्रॅक्ट्स ना. रोड करपाचे आसतले, रोड मार्किंग करपाचे आसतले, रोड सायनेजीस करपाचे आसतले, गटर बांदपाचे आसतले, स्कूल्स बांदपाचे आसतले, जितले हे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, मूळ गोंयकार आसा, नीज गोंयकार आसा, तेकाच आमी दितले. हे आमचे 6th कमिटमेंट आसा. आतां हे जे कमिटमेंट आमी दिल्या, कमिटमेंट आमी जी दिला हितून, ते कमिटमेंटान आमचे रिजन आसा. पयले 2 गॅरंटीज जे आमी दिता तितून आमी गोंयकाराच्या एम्प्लॉयमेंटाची कॅर घेता. म्हटल्यार फर्स्ट 100% गव्हर्मेंट जॉब, 80% प्रायवेट जॉब. म्हटल्यार खंयचोच गोंयकार बेकार उरचो ना, खंयचोच गोंयकार जॉबलेस आसचो ना. ही गॅरंटी आमी फर्स्ट 2 प्रॉमिसान दिता. मागीर 3rd आनी 4th कमिटमेंट जे आसा भितर म्हटल्यार गोंयकारा कडेन आयज घर ना, गोंयकारा कडेन आयज जागो ना, गोंयकार आयज होमलेस जाल्लो आसा, लँडलेस जाल्लो आसा. सो ती कॅर घेवपाक 3rd आनी 4th कोमदात लँड एंड हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट म्हटल्यार हे जर आमच्या गोंयकाराक जर अश्युअर जाले जाल्यार तेका रावपाक घर ना जाल्यार तेच्या कडेन एक प्लॉट तरी आसतलो घर बांदपाक. सो ही गॅरंटी आमी 3rd आनी 4थान दिता. मागीर 5th जे आयज गव्हर्मेंट स्किमी गोंयकारा कडेन पावना, ते स्किमी भायल्या लोकांक कडेन वयता, ते स्किमी आयज मॅक्झिमम वोट बँके कडेन, इल्लिगल मायग्रंट वोट बँके कडेन वयता, ते आमच्याच गोंयकारांक आमी दितले, आमच्याच गोंयकारां कडेन पावतले. एज्युकेशन लोन जावं, आमचे बाकीचे लोन जावं, आमच्याच गोंयकारांक दितले. ही कॅर आमी घेतले. मागीर लास्ट जे आसा आमचे ते म्हटल्यार गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट जशें सांगले, सगळेच भुरगे कांय कामाक लागपाक शकना, कोणाक धंदे करपाक जाय, बिजनस करपाक जाय, गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक जाय, टेंडर्स घेवपाक जाय. सो ती कॅर घेवपाक लागून आमी आमचो लास्ट जो डिमांड आसा गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट हे ते आमी आमच्या 6व्या कमिटमेंटान घातलेले आसा. सो हे प्रॉमिसीस आमी गोंयकारांक करता. आमी वोट बँके खातीर राजकारणान येयल्ले ना. आमी ह्या मायग्रंटांक गोंयकार करपाक गोंयांत येयल्ले ना, राजकारणान येयल्ले ना. आमी गोंयकारांक गोंयकार म्हणून डिफायन करपाक हांगा येयला. आनी आमी तांकां आमची जेन्ना सरकार येतलो 2022 तेन्ना फर्स्ट काम जे आमी करतले ते म्हटल्यार पोगो बील हे आमी आमच्या एसेंब्लीन पास करतले. आनी हेजी 6 कमिटमेंट आसा, ही 6 कमिटमेंट आमी फर्स्ट पेजीचेर पास करून गोंयकाराक गोंयान गोंयकारांचे हक्क दितले. जी खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी करपाक रेडी ना, खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी गोंयकारांक कोण गोंयकार हें सांगपाक रेडी ना. खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी मायग्रंटांचे इल्लिगल धंदे आसा, इल्लिगल वोटींग कार्ड आहा, तेंचेर एक्शन घेवन फक्त तांकां फिल्टर करून गोंयकारांक गोंयकारांचे रायट दिवपाक कोणूच रेडी ना. फक्त फटींगपणाची आश्वासनां आनी सगळे बेनिफिट्स आसा ते मायग्रंटांक, इल्लिगल झोपडपट्ट्यान, मेगा कन्स्ट्रक्शनांनी आनी तेंच्या लोकांक दिवपाक लागून ही सगळे पॉलिटिकल हे राजकारण तेंच्यांनी चलयल्लें आसा, जे बंद करपाक रेव्होल्युशनरी गोन्स येयल्ले आसा. तुमकां कितें क्वेश्चन्स?
या इट इज व्हेरी मच पॉसिबल. आमचो लिगल एक्सपर्ट घेवन आमी ऑलरेडी तयारी केल्ली आसा हे बील कॉन्स्टिट्युशनली पास करपाक, कॉन्स्टिट्युशनली हे बील असेंब्लीन मांडपाक. हेच्या फाटल्यान अशें ना की आमी हे बसला आनी न्हिदेन उठून सपनान उठून बरयला हेच्या फाटल्यान लिगल टीम आसा आमची ज्यांच्यांनी ड्राफ्ट केल्ले आसा. आनी तुमकां सांगपाक सोदता की ऑलरेडी हरियाणान आंध्र प्रदेशान ऑलरेडी 80% 75% रिजर्वेशन टू लोकल ऑलरेडी तेंच्यांनी केल्ले आसा. आनी कितलेशेच स्टेट्स आपल्या लोकांक नेटिव्ह लोकांक डिफायन करपाक लागून असेंब्लीन तेंच्यांनी कायदे घातलेले आसा आनी ते बेगीनूच पासूय जातले. सो आमकां दिसना की जर थंय पास जाता जाल्यार हांगा पास जावचें ना म्हणून. आनी जर हें बील कॉन्स्टिट्युशनान बसोंक नासलें नाल्यार बसना जाल्यार म्हाका दिसता की सगळ्यान पयलीं BJP गव्हर्मेंट हे बील असेंब्लीन घालपाची, टेबल करपाची आनी अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून प्रूव करून भायर मारपाची. तें बील कॉन्स्टिट्युशनल आसा, हें बील गोंयांक लागून बरें आसा, गोंयकारांक लागून बरें आसा आनी तेचें कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी आसा. तेकाच लागून BJP गव्हर्मेंटान आजून मेरेन हें बील असेंब्लीन हाडूंक ना, टेबल करूंक ना. आनी इतली आमकां गॅरंटी आसा, आमच्या कडेन इतलो लिगल आमच्या कडेन एक्सपर्ट्स आसा, लिगल आमच्या कडेन एडवायजीस आसा आनी सजेशन्स आसा की हें बील 100% असेंब्लीन पास जातलें आनी हे इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान पासून बसतलें. या TMC MGP जे अलायन्स जाला हे अलायन्स फक्त बॅगांक लागून जाला. कित्याक TMC भरपूर बॅगां, व्हडली व्हडली बॅगां, ट्रेनीन बॅगां घेवन येयल्ली आसा. आनी जो गोंयच्या राजकारणाचो जोकर आनी एक जाणटो, जो जाणट्यान आतां खरें एक्चुली घरा बसून सुशेगाद दीस काडपाक जाय, त्या जाणट्याक एक दीस तरी गोंयचो CM जावपाची तेजें स्वप्न आसा, ते CMच्या खुर्चेर बसपाची तेजी वीश आसा. आनी तेका दिसता की TMC वांगडा गेलो, कित्याक TMC कडेन सद्याक कोण ना, तांकां आवय बापूय म्हणटा तो गोंयांत कोण उरलेलो ना, ते सामके होमलस जाता तशें होमलस जाल्ले आसा, लिडरलेस जाल्ले आसा. सो तांकांय कोण तरी जाय आसलो आनी हेकाय कोण तरी जाय आसले. सो दोगांनी मेळोन समझोता करून, कॉम्प्रोमायज करून, आयडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स ह्या दोनाय पार्टींक ना, सगळे कॉम्प्रोमायज करून तेंच्यांनी युती केल्ली आसा. आनी फक्त ही बॅगांची, सेटिंगाची आनी गोंयकारांक फोंडान घालपाची ही युती, इतलेंच आमी म्हणपाक सोदता. तें एक्चुली रवी नायक वयतलो हे जग जाहीर जाल्लें, सगळ्यांक खबर आसली. आनी हेतून एकूच प्रूव जालें की जी काँग्रेस गोंय वांटोवपाची गजाली सांगता, त्या काँग्रेसीन 17 पासून आतां फक्त तेचे 3 आमदार उरला. ते 3ूय आमदार BJP वांगडा कशें काम करता, कशें BJP वांगडा मेळोन आसा. एक उरला प्रताप सिंग राणे, थंय आपल्या चड्याच्या बायलेक, आपल्या सुनेक तिकेट दिवपाक सोदता. दिगंबर कामत जो मोती डोंगराचो बापूय जाल्लो आहा, तो केन्नाय BJPन वचपाक शकता CM, तेका जर CM जावपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिली जाल्यार. आनी रेजिनाल्ड इज BJP's मॅन, इट्स ओपन सिक्रेट, ते आतां कोणाक सांगपाची गरज ना. तेचे पर्रीकरा वांगडा कितें रिलेशन आसलें, तेका कशें असेंब्लीन ऑफीस मेळ्ळें, कसो तेका आजून मेरेन प्रोटेक्ट केला, तेंचो भाव, तेंचो फॅमिली मेंबर कसो BJPचो, आनी कसो तो आतांय फुडें तेच BJPक घेवन तो कसो फुडें वयता. सो हे तिगूय जे आसा हांगा काँग्रेस म्हणटा ती उरलेली ना आयज गोंयांत. आनी जो कोण आयज काँग्रेसीक वोट मारतलो तेचे वोट हे डायरेक्ट BJPकूच वयतलें, ही खात्री आमकां एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन, एज अ गोंयकार आमकां 100% आसा. सो हो तो गेला म्हणून कोणाक कांय फरक पडना, कित्याक हे जे जाणटे आसा तांकां रिटायर करपाक आयज गोंयकार भायर सरलेले आसा आनी हे तांकां रिटायर आमी करतले आनी गोंयकारूय रावला तांकां रिटायरमेंट दिवपाक. या ना, आमी जी वोटींग कार्डां कॅन्सलेशनाक घालता तेतून आमी पळयता की तेजे बाबा हावस नंबर हेचेर मेन्शन, रोलाचेर हावस नंबर ना, थंय रावात ना. थंय वाड्याचेर आमचे भुरगे वयता तेन्ना कळटा की हो रावात ना, फक्त इलेक्शनाकूच येता, नाजाल्यार तो दुसऱ्या वाड्यान रावता, हांगा वोटींग कार्ड केला, 2 ना ड्युअल वोटींग कार्ड आसा, नाल्यार इल्लिगल तेची फिक्शनरी तेणी हावस नंबर्स घातलेले आसा, डिफरंट हे आसा, तेंची नेम चेंज आसा. हे जे डावटफूल आसा पळय तीच सस्पिशियस आसा तीच आमी घालता. फक्त बाकी कोण 1961 येवन लिगली कोण गोंयांत येवन रावला नाल्यार लिगल वोट बँक केला
त्या गांवांतल्यान आपले कॅन्सल करून गोंयांत हाडला पळय तांकां आमी तेंची कॅन्सलेशनाक घालिना. या कितें म्हणटा? हय 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 झोपडपट्टी डेमोलिश म्हटल्यार प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशनान एक आमकां रायट दिला की कितेंय जर करतले, आमचो TCP एक्ट आसा, आमचो लँड रेवेन्यू एक्ट आसा, आमचो पंचायत एक्ट आसा, प्रत्येकाचेर आमकां एक जर घर बांदतलो बारीक जाल्यार आमकां लायसन्स घेवचें पडटा, आमकां गोंयकारांक त्रास काडचे पडटा. आयज हांगा मायग्रंट येता, आमचो कोमदाद जागो घेता, आमचो कॉमन लँड घेता, थंयसर इल्लिगल स्ट्रक्चर उबो करता, इल्लिगल घर बांदता, आमच्या गोंयकारांक लँडलेस करता, होमलेस करता, आनी आयज आमचो गव्हर्मेंट तांकां रिवॉर्ड दिता, हावस नंबर दिवन तेंची घरां पास करून रेगुलरायज करून तांकां भुमिपुत्र करून. जाल्यार हें आमकां मान्य ना. जें कितें इल्लिगल आसतलें तेजेर आमची एक्शन जातली आनी रोखडेच आमचे नेक्स्ट प्रॉमिसीस येतले, तेजेर आमी इन डिटेल ह्या इल्लिगल स्लम्स डेमोलिशनाचेर आमी इन डिटेल्स आमी नेक्स्ट टायम उलयतले. या ना 100% हेचेर हाका लागून आमची एक लेबर पॉलिसी येतली. लेबर पॉलिसीन आमी डिफायन करतले. आतां अशें कंपल्सरी ना की आमी म्हणना की 100% लेबर जो आसा तो हांगालोच आसपाक जाय. कोणूय हांगा येयलो काम केलो म्हण आमकां फरक पडना, पूण तेणी हांगा येवन गोंयांत येवन हांगा लँड एन्क्रोच करची न्हू, इल्लिगली रावचे न्हू, इल्लिगल वोटींग कार्ड करचे न्हू, इल्लिगली आमचे रायट्स घेवचे न्हू. तो येवनी काम करूनी सुशेगाद रावनी वचो न्ही. या 100% voting card is with identity card with photo. What is mean by आता जर ही जर कार्डां लिगली जाल्ली जाल्यार गेल्या म्हयन्याक 25,000 कॅन्सल जावची नासली. रॉंग इन्फॉर्मेशन सर, तुम्ही अतिशय रॉंग सांगता की 125,000 कार्ड आय हॅव फुल्ली डाटा, नॉट अ सिंगल कार्ड, नॉट अ सिंगल कार्ड. तुम्ही म्हणता की 25,000 only that card, new card is joining and demolition card. Only 600 or 700 card only cancel जाता. हे सारकें सर रॉंग आसा. कित्याक आमी जुवारी नगराचे जेन्ना वोटींग कार्ड आमी रोल घेवन बसलेले तेन्नाच थंय आमकां ऑलमोस्ट 2000 कार्ड्स कॅन्सल जाल्याचे आमकां मेळ्ळा. कित्याक आमी रोल घेवन बसता. आमी अशें उलयना की इलेक्शन कमिशनान सांगलें म्हणून. आमच्या शिरोड्या पासून आमी चॅक केल्ले ऑलमोस्ट 150+ कार्डां कॅन्सल जाल्लीं आसा. सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ती कार्डां घेवन आमच्या कडेन रिकॉर्ड्स आसा ज्या जाग्यांचेर इल्लिगल ड्युअल वोटींग कार्ड आहा आनी ऑलरेडी ती कॅन्सल जाल्ली आसा. आनी आजून मेरेन आयच्या न्यू रोलान पासून तेंची हांगाय नांवां आसा, महाराष्ट्रानूय नांवां आसा, थोडी हांगाय नांवां आसा, कर्नाटकानूय नांवां आसा. आनी दॅट इज नॉट लिगल, दॅट इज अ वायलेशन एंड दॅट इज अ क्रायम. सो अशें जेन्ना जाता दॅट मिन्स की खंय ना खंय तरी जो इलेक्शन कार्ड करपाचो जो प्रोसेस आसा पळय तो खंय तरी रॉंग आसा. नाजाल्यार जे ऑफिसर जे BLOs कार्डां करता ते खंय तरी आपलें काम सारकें करिना. कित्याक वोटींग कार्ड्स फक्त तुमी डिक्लेरेशनाचेर घेवप इज नॉट द वे. आयज तुमी फक्त कोण तरी येता आनी डिक्लेअर करता की म्हाजें दुसऱ्या स्टेटीन कार्ड ना सो म्हाजें गोंयांत कार्ड करचें. दीस इज रॉंग. तेणें आपलें वोटींग कार्ड कॅन्सल करून हाडचें आनी तें कॅन्सल करून तेणी हांगा जेन्ना सबमीट करता तेन्नाच तेजें कार्ड जावपाक जाय. आयज जर गोंयांत कोण चेडूं जर लग्न जावन दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलें जाल्यार तेचें सुद्दां कार्ड करतले जाल्यार ते कॅन्सलेशन मागता. हें जेन्ना आमच्या कडेन मागता तेन्ना हे भायल्यान जे येतात मायग्रंट तांकां प्रोटेक्ट करपाक हो कायदो कित्याक लागना? तांकां सेल्फ डिक्लेरेशन कित्याक मागता? फाल्यां तो 27 स्टेटीन वयतलो आनी 27 स्टेटीन डिक्लेरेशन दितलो की म्हाजें कार्ड ना आनी 27 स्टेटीची 27 कार्डां घेवन भोंवतलो. सो दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. हें जावपाक जायना. तूं कॅन्सल कर, तूं यो गोंयांत तूं कार्ड कर, कोण तुका कांय म्हणना. बट तुमी हांगा येतात, सेल्फ डिक्लेरेशन दितात, लोकांचे फेक डॉक्युमेंट्स तुम्ही यूज करता, ओनराचे तुम्ही लायटीची बिल तुम्ही यूज करता, त्याच्या पासून तुम्ही पासबुक करता, पासबुक मागीर तुम्ही एड्रेस प्रूफ म्हणून यूज करता आणि मागीर तुम्ही फुडें वयता आनी त्याची वोटींग कार्डां करता. तुमच्याय गांवांत हांगा जेन्ना कर्नाटक गदग जेन्ना वोटींग कार्डां इलेक्शन आसता तेन्ना हांगाल्यान बसी भरून हांगाले राजकारणी तो मायकल लोबो जावं तो जोशुआ जावं हे जे जाल्यार कुडचडेचो आमचो निलेश काब्राल जावं हे सगळे जाण बसी करता, तालिगांवचो बाबूश जावं बसी करता आनी तांकां कर्नाटकात धाडटात आनी परत हाडटात वोटींग कार्ड वोटींग करपाक. ते गोंयानूय वोटींग करता, भायरूय वोटींग करता. एंड दीस इज नॉट अ सिक्रेट. हे सगळ्यांक खबर आसा ड्युअल वोटींग कार्ड एक्झिस्ट इन गोवा. कितलेशेच पेपरांचेर रिपोर्ट पासून येयल्लो आसा की जुवारी नगरानूच इटसेल्फ मोर दॅन 50% ड्युअल वोटींग कार्ड आहा म्हणून. एंड वी हॅव प्रूव्ड इट. आमी ऑलरेडी हे इलेक्शन कमिशना फुड्यान मांडलेले आसा, तांकां प्रूफ हे दाखयल्ले आसा. सो आतां कॅन्सल करपाचें